क्रिस्ता थाय म्हज्या मोगाच्यानू देवाचें उतर ह्या नियाळ माळांत तुमकां माये मोगाचो येवकार. इस्कॉलांत मस्ती केल्यार वडील भुरग्यांच्या आवय बापायक ऑफिसान आपयतात, पूण भुरग्याची आवय बापूय भुरग्याचो न्हय तर इस्कॉलाचेर ना तो टिचरींचो गुन्यांव करून घरा येतात. आपलो भुरगो भांगार म्हूण सांगोंक फाटीं रावनात. झगडोंक उबी रावलेल्या शेजाऱ्या मुखार एक जाणटी आवय हात जोडून बोगसणे मागूंक तयार जाता, पूण आपल्या बेबद्या पुताचो गुन्यांव केन्नाच म्हणची ना. खरें आपलेच वाटेन माती ओडटा बरें. आमी आमच्यांची चूक लिपोवन दवरता, तांचें नांव सांबाळूंक आर्तें आसलेलें पोरतें करता, काळें आसलोलें धवें म्हणोंक फाटीं रावना. इस्रायल पोरजेन एकल्याच देवाक पाट केल्ली. ही मनशांची वागणूक पळोवन सर्वेस्पोर देव रागा बरीत जाता, पूण मोजेस पोरजेच्या नांवान देवा मुखार उबो रावता. इस्रायल पोरजेची राखण करता. हांव हांसता देसाक, पूण देस हांसता म्हज्या बेसाक. आयच्या शुभवर्तमानांत जेजू म्हणटा, मोजेसाचेर तुमी बोरवासो दवरतात तर तोच मोजेस तुमकां लावून दितलो. देवा मुखार मोव तें मोव, उदोक तें उदोक. देवाक आमी पिशान काडूंक जायना. ह्या आधुनीक काळार आमकां सगलें आयतें आसा. एका बुतावाच्या आदारान एकान एक सोत तें सोत बरें वायट गोमूं येता, पूण आमी देवाच्या उतराक कितलो वेळ दिता? देवाचें उतर आयकून नियाळून देवाचो पाटलाव करुया. देवा मुखार नितोळ आनी पवित्र जावंक वावरुया. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सोमया जेजू क्रिस्ता, बापाची खुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी जिविताची वाट चलोवंक म्हाका शिकय. आमेन. आमचे बराबर देवाचें उतर तुमी नियाळ्ळें म्हूण देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसोर पवित्र राव, खुशाल राव.